슬퍼런 원디다 느니야 하르단 하우그르다 슬퍼런 원디다 무서소미 원만른 게다 하르단 하우그르다 슬퍼런 원디다 무서소미 원만른 게다 Rubar kurusuto amche gadiranga sarasa. Padla disani jesu je customer amini aal kele. Ani dei sarami bogle amche gadi jesu kitle kust sosle. Kursa so bhar dane voboilo. Gagatane waraile ani apna gus kursar daga ilon chak sodle. Kitlo vishwasi bapak बाबाजी खुशी पाळचांदो फुडें आसलोलो मगजन एक वरतेल्ली साव जेजू आज आमकां दिता आमच्या जिवितांत जे कितें घडटा हें सकट बापाक समर्पण दिवच्या हे सर्व कश्टां कांदा वेळार बाप सोमी जेजू म्हजे सोबे आसा म्हणल्यार बरवस आमकां दिता आनी ह्या खातीर मोगाचनो जेजूच्या विश्वासपणाक बापाची खुशी ताणें पाळलेल्या खातीर देव ताका पुनः जिवंतपण दिता कसले एक वर्ते घडीत आमच्या बावर्तचे मूळ जेजूचें जिवंतपण आनी अमुकांतरू जेजू मरणाचेर पातकाचेर सैतानाचेर ह्या संवसाराचेर आनी संवसाराच्या सर्व सत्तेचेर तो जैत व्हरता मोगाच्या भावा भयणी ह्या खातीर ह्या आराधना वेळार ह्या जेजूक आमी अर्गां स्तुती होगळाप दिवया आमचेर जैत वेल्ल्या ह्या संवसाराचेर जैत वेल्लो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या घडये सर्व बळवंत रक्षक आमचो आमचे सोबे आसा ताका आमी आराधन करया स्तुती होगळाप आमी दिवया तुझी स्तुती गाता सुमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता सुमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुझो सोमी मन मानून गेला तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुझो सोमी मन मानून गेला मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या
मगाच्यान ही जावन आसा दोतोरां संत तोमासान म्हळली म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा जगतना जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वेळार संत तोमास थंयसर नाचलोलो आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा हात तुजे बोट हाडांनी म्हज्या कडवळ्यांत घाल हे विश्वासी जायनाका बगार सत्व मगाच्यान ह्या मुखांतर संत तोमासा बरें आमी दुबावचें बगार ताचे बरें भवार्थान म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणलो उद्गार ह्या घडी आमी परत गावया आनी आमचो भवार्थ दृढ करुया हालेलुया हालेलुया परत एक फावटी गावया म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा हालेलुया 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 म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा हालेलुया 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 मगजन या अंगडे जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक वांटेली चल्ले आमी या पूर्ण शेतान सोमी जेजू करोस जीवन आसा उड्या रुपार तो आमचे सोमे आसा ह्या खातीर दोळपुऱ्या देवान आमकां दिल्ल्या सर्व बरेपणा उपकाराक अर्घा आसूं आमच्या ताळ्यांनी आमी करया अर्घा तुका सोम्या जेजू ओगळा तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू हालेलुया तुका सोम्या जेजू हालेलुया तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 वय मगचनो सोमी जेजू खरोच जीवन जाला तो आमच्या मदें जीवन आसा आमी बसया आनी ह्या जेजूचे हजारपण आमी बघया मगचनो फाटल्या हप्त्यांत आमी सगळो हप्तो बगेवन हप्तो जेजूचे कश्ट जेजूचे मरण जेजूचे आटे विटे जेजूचे कश्ट आमी नियाळ केले आनी त्या वेळार आमकां जायतें दूख भोगलें कित्याक जेजूक हे कश्ट कित्याक जेजूक हे वळवळे तो देवाचो पूत तरीकी कित्याक ताका निरापराध्याक कुर्साचें मरण पूण मगाच्यो नाका सर्व जाप आदल्या हालेलुयाच्या शनिवारा राती आमकां मेळ्ळी मगाचें हें सगळें जेजून आपणाचेर स्विकार केलेलें बापाच्या कुशे प्रकार देवाचें योजन म्हज्या आनी तुज्या सोडवणे खातीर जेजून संपूर्ण केलें ह्या खातीर मोगाचो जेजू आमकां शिकयता आमच्या चलत्या जिवितांत येवचे हर एक संगती बापाच्या कुशे प्रमाणे आमी स्विकार करूंक जाय ह्या हर एका कुर्साक आमी खांदो मारूंक जाय आनी ह्या मुखांतर जेजू आमकां बाप आमकां पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दिता नव्यान जिवीत आमचें बांदून हाडूंक तो आमकां आदार दिता ह्या खातीर मोगाच्यान हो थोडो वेळ जिवंत जेजू सोवे आमी करसूंक प्रयत्न करया पयले सुवातेर मोगाच्यान एम्माउसाच्या वाटेर दोग जाण जेजूचे शिस पवित्र पुस्तक म्हणटा लुकाच्या अध्यायांत 26व्या अध्यायांत 13वा वळी उपरांत मोगाच्यान भोव खंती दुखीन बेजार आयन हे दोगी शिस जेरुसलेम सोडून तांच्या गांवाक पाटी येतले ते जिवितांत कंगल जाल्ले जेजू मेलो आनी सगळें जेजूच्या मरणांत आखेर जालें म्हणून ताणें चिंतलें
सैतान जिखलो संसार जिखलो म्हणून तांणी चिंतलें पूण मोगाचो न्हू ते वाटेर चलता चलता जेजू तांकां मेळटा जिवंत जेजू तांकां तांचे लागीं उलोवंक आरंभ करता पळय मोगाचो न्हू जे केन्ना आमी खंती दुखीन आसता जे केन्ना ह्या जिवितान ह्या संवसारान कश्टांक अडचता कुर्साबंदा पडता कंगाल जाता दुखेस्त जाता जिवान जेजू आमचे सोबे आसता तो आमचे बरोबर चलता आमचे दूख ताका आमची बेजाराय तो समजता मोगाचो न्हू ह्या खातीर तो तांचे बरोबर समखलो आनी मोगाचो न्हू जे केन्ना तांकां तो जेजू म्हण कळी जावंक ना पवित्र पुस्तक म्हणटा तांचे दोळे बांदलेले बरी जाले जेजू म्हणून तांकां कळी जावना जेजूची वळख तांकां मेळोवंक ना पळय मोगाचो न्हू कश्टां आकांता वेळार पिडेशिडे वेळार आमकांय दोळे बांदलेले बरी जाता आमचे कश्ट आमकां सर्वस्व जाता आमची पिडास आमचें जिवीत जाता ह्या जिवितान काळोख आमकां येता ह्या संदर्भार देवाचो मोग जेजूचेर भावार्थ भरवोसो हें सगळें आदुरें जाता तशेंच घडलें ह्या दोगांय शिसांक मोगाचो न्हू त्या उपरांत जेजू तांचे सोबें ते रावोंक आपयता सांज जाता आसतना वेळ विश्वासो लागीं सरता आसतना ते म्हणटात आमचे संगी राव आमचे संगी राव मग ह्या घडी आमचे मागणे जाय जे सोम्या आमचे संगी तूं राव आमी कश्टांत आसाव आमी पिडेंत आसाव आमी कुर्साबंद आसाव आमी आमच्या जिवितान शेवटल्या सोम्या आमचे संगता तूं राव आनी जेजू पवित्र पुस्तक म्हणटा तांचे सोबें रावलो तांचे सोबें रावलो आनी तसो जेजू मोगाचो न्हू ह्या घडी आमचे सोबें आसा तसो जेजू मोगाचो न्हू हर एका सक्रामेंतान एवकारिस्तांत ताजें मांस आनी रगत आमकां दिवचो कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर आमची पातकां तो बगसूंचो जे खंयसर दोग वा एक म्हज्या नांवी सांगाता मेळून मागणें करतात तसो जाल्यार सोबें हांव आसा म्हणसो जेजू ह्या घडी आमचे सोबें आसा आमी खंयसर आसल्यार तो जेजू आमचे सांगाता आसा ह्या खातीर आमी हर एका घडये जेजू लागीं मागचें मागणें जावन आसा सोम्या तूं आमचे सांगाता राव जे केन्ना जेजू म्हजे सोबें आसा म्हाका कसलीच भिरांत ना म्हाका कसलीच भंय ना हर एक म्हजे कश्ट हर एक म्हजी पिडा सोसून व्हरूंक तसो जेजू म्हाका आधार दिता तुजी कृपा म्हाका पुरो सोम्या म्हणटा सांग पावलो ते भोव कश्टांच्या परिस्थितींत आसतना हे मागणें ताजें तुजी कृपा म्हाका पुरो सोम्या पळय मोगाचो आमचें मागणें जावंक जाय तुजी कृपा म्हाका पुरो सोम्या तुजें हजारपण म्हाका पुरो सोम्या तुजें उतर म्हाका पुरो सोम्या तुजें सांगातपण म्हाका पुरो सोम्या पळय मोगाचो आमचें मागणें ह्या घडये मोगळा जेजू तूं आमचे सांगता राव आमचो उलो जावं दी सोम्या आमचे सांगता राव सोम्या आमचे संगता राव आमच्या कश्टा वेळार सोम्या आमचे संगता राव आमच्या पिडे वेळार सोम्या आमचे संगता राव हांव जिवितान कंगाल जाताना सोम्या आमचे संगता राव संवसाराच्या काळोखांत आसतना सोम्या आमचे संगता वायट सवयांचो गुलाम जाता आसतना सोम्या आमचे संगता राव जिवचेंच नाका म्हणलें चिंतप येता आसतना सोम्या आमचे संगता राव हर एका दिसा सोम्या आमचे संगता राव हर एका घडये सोम्या आमचे संगता राव हांव सकाळीं उठताना सोम्या आमचे संगता हांव राव काम करता आसतना सोम्या आमचे संगता हांव राव न्हिदोन आसता आसतना सोम्या आमचे संगता हांव राव पयणार आसता आसतना सोम्या आमचे संगता राव म्हज्या कुटुंबान सोम्या आमचे संगता म्हज्या राव भुरग्यां बाळां सोबें सोम्या आमचे संगता राव म्हज्या वावरांत सोम्या आमचे संगता म्हज्या राव कश्टांत सोम्या आमचे संगता
म्हणजे राव समस्या येत असताना सम्या आमचे संगता तू म्हाका राव कडून सुमोग करची ना म्हणटा असताना सम्या आमचे संगता तू राव हांव जिवितांत धरणीक शेवटात असताना सम्या आमचे संगता तू राव बरवसो सांडलेल्या वेळार सम्या आमचे संगता तू राव वय मोगळा जेजू तूं आमच्या संगता राव आमच्या संगता तूं राव मोगाच्या त्या उपरांत जे केन्ना जेजू उंडो मरता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा तांणी जेजूची वळख धरली तांणी ताची वळख धरली वय मोगाच्या जे केन्ना जेजू ताकाच मरता आसतना ताजें सुमास आनी रगत आमकां आमचें खाणांनी पिवून जावन दिता आसतना आमी ताची वळख धरूंक जाय ह्या व्हड्या रुपार तो आमचे सवय हजार आसता आसतना मोगाचलो आमी ताची वळख धरूंक जाय मोगाचलो संवसार सोरा पर्यंत हांव तुमचे सवय आसतलो आनी ह्या खातीर ताणें येवकारिस्त घडलो आनी येवकारिस्त मुखांतर हर एका संदर्भार जेजू आमचे सवय आसा आमचे सवय आसा ह्या खातीर मोगाचलो त्या वेळार तांचे दोळे उगडले म्हणटा पवित्र पुस्तक जे केन्ना जेजूची वळख तांकां जाली तांचे दोळे उगडले ते पळोवंक शकले जेजूचो मोग पळोवंक शकले जेजूची खाकूळट तांणी देखूंक शकले आनी जेजूकूच तांणी पळयलो वय मोगाचो जे केन्ना आमी येवकारिस्तान संगता मेळटा जे केन्ना आमी मागणें करता जे केन्ना देवाचें उतर आमी वाचता जेजूची वळख आमकां मेळटा आनी ह्या वेळार आमच्या जिवितांतलो अंकर पयस वेता भंय आमचें पयस वेता आमची पिडा शिडा पयस जाता ह्या खातीर मोगाचें भावार्थान हे जेजूक आमी पळोवया भावार्थान ह्या उड्याचेर आमची दिस्त घालया जे केन्ना तो जेजू म्हणून हांव वळखून घेता म्हज्या जिवितांत बदलता त्याच खातीर मोगाचो जेजूच्या मरणा वेळार भियान थरथरून आसलेले आपोस्तोल जुदेवांच्या भियान मरणाच्या भियान खंगल जाल्ले ते आपोस्तोल कुडांत आसलेले पूण जे केन्ना जिवान जेजूक भेटतात जिवान जेजूची वळख तांकां जाता ते संपूर्ण बदलतात तांचे दयाचें भे भिरांत पयस वेता मोगाचें आयच्या पयल्या वाचपांत मिसा वेळार आमी आयकतले हांव पेद्रू 3000 लोकांक बाप्तिस्मो दिता तो पेद्रू जेजू इन्कार केलोलो भियान थरथरून जेजूच्या कुर्साच्या त्या मरणा वेळार नपयस जाल्लो आज जुदेवांक म्हणटा तुमी ताका जिवेशी मारलो तुमी ताका खुर्सार मारलो खंय तावन आयले हें धैर्य मोगाच्या भावांनी भयणी खंय तावन आयले जेजूची ही बरी खबर प्रगट करूंक धैर्य मोगाचो त्याच जिवान जेजूची त्याच जिवान जेजूक तो वळखलो ते जेजूची वळख ताका मेळ्ळी आनी अशें तो धैर्यान भरलो मोगाचो ह्या खातीर आमच्या जिवितांत त्या जिवान जेजूचो मोग आमी करया ते जिवान जेजूची वळख आमी धरया ह्या खातीर कळनासतना मागणें करूं जेजूच्या शिकोवण्या प्रमाणे एकामेकाचो मोग करूं एकामेका बगसूंक आमी प्रयत्न करया आनी अशें केल्ल्यान मोगाचो आमी चड आनी चड जेजू संगी आमी जियेता जेजू आमची सर्व काळोख अंकार पयस करता हाच्या सुवार्थेंत आमी आयकता मागदेलाची मरी जेजून तिका साहित्य बरें केल्लें तिजे दयाचे सर्व देवसार धांवडायलेले संपूर्ण सुडका दिल्लो जेजू संपूर्ण बरें केल्लो जेजू आनी ह्या दिसा पांत्या फरार मोलादीक तेल घेवन ती फोंडासरशी येता जेजू नाचलेलो पळोवन ती आकांता रडता आनी हें सगळें जेजू पळयता आनी जेजू मोरी म्हणून तिका नांवान आपयता आनी त्या वेळार ती धैर्यान भरता तुजें दूख नपयस जाता वय मोगाचो जो केन्ना आमी ह्या जेजूचेर पातयेनी बरवसो दवरून येता तो आमचीं दुखां पुसता आमच्या नांवान तो आमकां आपयता पवित्र स्नानांत आमकां नांव दिलां
आनी ह्या त्रिएक देवान आमकां मागलां आमी सोम्याची आमी त्रिएक देवाची मनशां आमकां केल्यात आमचेर त्रिनादीचो मोर मारला आमी सोम्याची आनी तो सोमी आमकां नांवान आपयता आमची दुखां गळटा आसतना तो पळयता आमची दुखां तो पुसता मोगाच्यान ह्या खातीर मोरी माग्दलेनान जेजूचो मोग केलो जेजूचेर अखंड पातयेणी तिणें दवरले ह्या संवसारांत साध्य म्हणलें की तेंच ना म्हणून ती जण आसली तर मोगाच्यान ह्या जेजूचेर आमी अखंड पातयेणी बरवसो आमी दवरया ह्या जेजूच्या जिवानपणा मुखांतर ह्या संवसारांत कसलेंच जेजूक साध्य म्हणलें ना म्हणून ताणें दाखोवन दिला ह्या संवसारांत आसचे सर्व वायट सत्तेचेर ताणें जैत आपणायला सर्व देवसाराच्या पदवेक नपैस केला मरणाचेर नास ताणें जैत ताणें वेला पातकाचेर जैत ताणें वेला ह्या खातीर ह्या सोम्याचो मोग आमी करया ह्या सोम्या लागीं आमी मागया तर मोगाच्यान आतां ह्या सोम्याक अर्घ आमी दिवया जेजू म्हज्या खातीर कश्टलो जेजू म्हज्या खातीर क्रुसार तो मेलो आनी निरंतरी पुनरुज्जीवनपणा मुखांतर तो म्हजे सोवे आसा हे दोळ पर्यंत ताणें म्हाका राखलां सांबाळ्ळा म्हज्या कुटुंबाचेर ताणें आशिर्वाद गेला म्हज्या कश्टा पिडे वेळार आधार दिला हर एक दीस रात तो म्हज्या सांगाता आसा ह्या खातीर ह्या जिवान जेजूची स्तुती आमी करया अर्घ आमी पाठोवया फाटल्या जिवितांत केल्ल्या सर्व बरेपणाचो उपकार आमी बावुड्या आमी सर्व भेरावया आनी ह्या गितां मुखांतर थाळयो पेटोवन जेजूक अर्घा स्तुती आमी करया हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक वाडया दयाच्या देवाक आमी स्वागत करूया हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक वाडया दयाच्या देवाक आमी स्वागत करूया हालेलुया 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 जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो जेजू येता हात वयर उबारया ताळयो पेटुया सांगात आमी जैताची वटकोपाट मारुया हात वयर उबारया ताळयो पेटुया सांगात आमी जैताची वटकोपाट मारुया हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक वाडया दयाच्या देवाक आमी स्वागत करूया हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक वाडया दयाच्या देवाक आमी स्वागत करूया सकट हालेलुया 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 जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता पदवेक आनी महिमेक आमचो राजा येता जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता पदवेक आनी महिमेक आमचो राजा येता हात वयर उबारया ताळयो पेटुया सांगात आमी जैताची वटकोपाट मारुया हात वयर उबारया ताळयो पेटुया सांगात आमी जैताची वटकोपाट
할렐루야 감히 소미야 나와야 너여 쳤다하여 감히 사그들으야 할렐루야 감히 소미야 나와야 Raya Chandravaya 감히 사그들으야 할렐루야 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 지수의 지수 없소 지수의 술가 아닌 설고함 가능의 지수의 지수의 지수 없소 지수의 술가 아닌 설고함 가능의 할렐루야 달리어 베트야 상관없는 설까지만 망하지 마루야 할렐루야 달리어 베트야 상관없는 설까지 망하지 마루야 할렐루야 가오르 아멘 소미야 나와리야 여여 쳤다라야 가미 사그토르야 할렐루야 가오르 아멘 나와리야 Kami swagotoruya Alleluia 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 Magachanami Butshya जेजू क्रूस जिवन जाला तो आमचे सवय आसा ह्या घडये आमची मागणी आमच्या काळजाचे उतरे आमचे कुटुंबाची मागणी भेटून दिवया आमकां समया घडये जिवन जेजूक समर्पण दिवया मुगेचनो जेजू जिवन जाल्लो म्हाका आनी तुका जिवन करच्या म्हाका आनी तुका नवें जिवीत दिवच्या आमी हर एकल्यान आमच्या फाटल्या जिविताक पाठ करच्या कशें जेजून क्रुसाच्या मरणाक पाठ केलो बापान पुता जेजूक जिवंत उठयलो कष्ट पिडा समस्ये क्षणिक थोड्या तेंपाक थोड्या काळाक पूण जेजू सासणीक जेजूचे हजारपण सासनाक निरंतरी ह्या खातीर मग्दलेच्या मरयेक जेजू सुरुली उतरां ताणें म्हणची जावन आसा भिये नाका हांव क्रूस जिवन जाला भिये नाका भावा भिये नाका भयणी हांव क्रूस तुजे खातीर जिवन जाला ह्या घडये मोगाचो आमकां आमी संपूर्ण रितीन जेजूक समर्पण दिवया जिवन जेजूक भेटोवन दिवया आमची सगळी कूड देवानूच दिलेली देव संपूर्ण जाणा म्हज्या कुडीन म्हज्या जिवितांत कितें घडोवन आसा कितें घडोवंक आसा कितें घडलां तो जाणा मोगाचो सम पेद्रूक जेजू पयलेंच म्हणटा कोंबो 3 पावटी सात घालच्या फुडें तूं म्हाका 3 पावटी नेगार करतलोय जेजू जुदासाक उंडो मोडून दिवच्या पयलेंच म्हणटलो कितें करूंक आसा तें तूं कर जेजू कळीत आसलेलें कितें तो करूंक बायसरला म्हणून पळय मोगाचो म्हज्या जिवितांत कितें घडटा म्हज्या मोतीन काळजांत कितें आसा हें सकट आमचो जेजू जाणा मोगाचो
खातीर आमी भियोनची गरज आनी ह्याच खातीर मोरी मागदलेनाक जेजू म्हणटा भियेनाका भियेनाका म्हजी कृपा तुका पुरो म्हजी कृपा तुका पुरो आमी मागया मोगाचें आमी मागया सं पावलो आनी सिलास बंदेत आसलेले आनी ह्या वेळार तांणी मागलें निरंतरी मागलें आनी तांच्या मागण्याचो फळ जावन तें जैलस तुटलें दार उगडलें ते स्वतंत्र जाले मोगाच्यान ते जावन आसा मोगाच्यान जिवान जेजूचेर आसो भवार्थ आनी आमी भेटोवची मागणी आनी आजो बळ तो जेजू आमच्या जिवितान हर एक संगती उक्तें करता आमच्या फाटल्या जिवितांत आसची सर्व अवगुणां जेजू आमचे तोंड मेकळें करता आमच्या फाटल्या पातकाक जेजू आमकां मेकळें करता नवी मनशां करता तुमची मनां हांव नवी करतलो म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचें जिवीत हांव रुपांतर करतलो म्हणटा ह्या खातीर मोगाच्यान भावार्थान ह्या घडये कशें सांग पावलो आनी सिलास भावार्थान जेजू लागीं बंदेंत आसलेले ते मागतात आनी तांकां सुटका मेळटा भुंय कांपणी जावन जैलस थंयसर तुटून पडटा मोगाच्यान भावार्थाचें बळ मागण्याची सकत थी ह्या खातीर कितेंच भियेनासतना कंगल जायनासतना जेजू म्हाका राखता जेजू म्हाका सांबाळता जेजू म्हाका गूण करता म्हणल्यार भावार्थान भरवशान ह्या घडये मागया मोगाच्यान ह्या दिसांनी जायतीं अजापां आमी आयकली आमच्या जिवितांत घडलेलीं जायतीं अजापां आमी जाणा आनी हांगासर आमकां कळटा जेजू जर म्हजे सोबे आसा जाल्यार हांवें कित्याक भिवेसय जर देव म्हज्या पक्षाक आसा जाल्यार म्हजे विरोध रावतलो कोण आसा जर जेजू म्हजे सोबे आसा जाल्यार म्हाका विरोध करची म्हजे विरोध झुजची पिडा वायट संगत कसलीच रावची ना म्हणटा पवित्र पुस्तक हांव सोम्याच्या कृपेन सर्व संगती करूंक साध्य म्हणटा सं पावलो ह्या खातीर मोगाच्यान मागया समर्पण देवी आमकां आमची चिंतनां आमच्यो आलोचनो आमच्या मोतींत अडखळ हाडची चिंता म्हज्या कुटुंबाची परिस्थिती म्हजो दिसपडतो वावर म्हजें मुखलें जिवीत कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक आमी ह्या घडये समर्पण देवया जिवान जेजूक आमी भेटून देवया पवित्र आत्म्याक आमी समर्पण देवया मोगाच्यान आमी आमची न्हय आमची ही कूड आमची न्हय ही देवान रचलेली देवाच्याच सारक्याची आनी स्वरुपाची देवाचोच श्वास ह्या घडये आमी घेवन आसो देवाचेंच योजन म्हजें जिवीत ह्या खातीर आमची कूड त्याच सोम्याक भेटोवन देवया आमच्या कुडींत आसचे सर्व आठे विटे पिडा दुखी हे सगळी ह्या घडये जेजूक भेटोवन देवया मोगाचें जेजूक आमी भेटोवन देवया पवित्र आत्म्याची सकत ह्या घडये आमी मागया आमचे थंय आसची सर्व अस्खतकाय आमचे थंय आसचें सर्व उणेपण आमकां दोसचे आदली जिणी आदली थोडी कोडू घडीता आदले काळजांत आसचे ते घाय ह्या घडये जेजू तो पुनो जिवान जावन आमकां सुटका दिता आमकां तो आमच्या बंदेंतले बंदपासांतले सुटयता मोगाच्यान ह्या खातीरचे कितले आमी जेजूक आमकां भेटोवन दिता कितले चड आमी ताज्या हसरपणांत आमकांच आमी घालता आमचो सगळो भार ताजे थंय आमी घालता जेजू आमकां सुटका दिता सोडवून दिता आमकां आमचे सर वायटांतलो मेकळो करता मोगाच्यान मेकळो करता ह्या खातीर जेजूक आपडूंक सोडया आमचे आदले काळजांत आसचे घाय बक्षिनांतलेले घाय ह्या घडये आमी बक्षया मोगाच्यान कोणाक आमी सकट बक्षना आमी बक्षया
देवाचे आशीर्वाद निरंतरी म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर देवच्याक जायते बांदपास अडखळी म्हज्या मतींत काळजांत आसा. बक्षिणांतना उरलेली जो कोणाक हांवें बक्षिना मोगाचें आमी बक्षया. जेजू म्हाका बक्षीत हाय घडी, जेजू म्हाका नितळ करता. तेज्या मोलेक रगत कर सरता आनी ताणें शिमटान आमकां नितळ केला. ह्या खातीर आमी धैर्यान भरच्या पवित्र आत्म्याचे सकत ह्या घडी आमी मागया. जो कोणाक दिंबी घालूंक जाय दिंबी घाल्या, जो कोण उबा रावंक जाय उबा रावया. तुमचे हात तकलेचेर वा काळजाचेर दवरया. ह्या घडी पवित्र आत्म्याची सकत तो सजिवान जेजू आमकां दिता. घेयात पवित्र आत्म्याक आनी ह्या मुखांतर पवित्र आत्मा तुमकां मेळटलो म्हणटा आसा. पेद्रुआईच्या पयल्या वाचपाक तुमचे जिवीत तुम्ही बदली आणि पवित्र आत्मा तुमकां मेळटलो. तो तुमच्या सांगात आसतलो. या पवित्र आत्म्याचे संरक्षण तुम्ही स्वीकार करतल्या, या पवित्र आत्म्याच्या सावळ्यान तुम्ही वाडटल्या. तर मग आजनो या पवित्र आत्म्याची सकत गितां मुखार मागता आसतना उगडा सागड्या. जे कितें आज फाल्यां आनी मुखार जावंक आसा, जे कितें म्हज्या कुटुंबाचे आवय बापूय भाव भयणी आसात, वायट सक्तेचे गुलाम जाल्यात, देवातान पयस आसात, पिडेंत आसात, आजपत्र्यांनी खटल्यांनी आसात, घरांनी कोळू कश्टून वळवळान आसात, हे सगळ्यांचो आमी उगडास काडून तांचे खातीर आमी मागया. अग्निया नाळावागी अभिषेक माळा बन्नी भावनात्मरे ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಬನ್ನಿ. ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋವಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಬನ್ನಿ. पवित्र आत्मो सुटकेसो हांव तुमकां अनाथा बरी सोडवचना बगात परत दितां हांव तुमकां धाडटां. आनी ह्या मुखांतर तुमकां तो शिक्षीत करतलो. तुमच्या नाकांत मुखाचो जेजू आमकां आधार दिता. ताच्या सत्म्याक ह्या घडी आमकां दिता. तो आमकां गुण करता, आपुरता मोगाचो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ह्या घडये सक्कड कोण विक्षण करता. जो कोण हांगा आसात, आमच्या घरांनी आसात, सगळ्यांक जेजू ह्या घडी आपडून आसा मोगाचो. आमचो जेजू आमचो मोग करचो जेजू, आमकां बक्षूंचो, आमकां नितळ करचो, गुण करचो जेजू. ताजेर आमी भरवसो दवरया मोगाचो. ह्या गितांतली उतरां आमी बक्षिजय म्हणटा. देव तुमकां बक्षितलो. बक्षण्या मुखांतर आमी गुण जातल्या. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ.
अभिषेक ये पवित्र आत्मा यागडी हांगासर जमलेल्या हर एकल्याचे तू देवोन ये बापान पवित्र आत्म्याचे सत्यान हर एक शक्ती या संसारांत जमलेलो रचलेलो पवित्र आत्मा आरंभात आणि आतापर्यंत आसा पवित्र आत्म्याच्या सत्यान सगळे पवित्र समाज चलून आसा या खातीर ह्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाक आमी वळख जावया हे पवित्र आत्म्याकडे आमचे देवून ये हांगासर आसलेल्या हर एकल्याचे त्यांचे कष्ट दुःख पिडे त्यांच्या मतीच्या सर्व रीतीच्या अकंता तांकां सुडखा दी तांकां नितळ शक्ती सर्व खोट्या सत्याचे त्यांच्या घराच्या जाग्याच्या ठिकाणी शेवटच्या वाऱ्यात शक्ती सगळ्याचेर मला पवित्र आत्म्यातून देवून हर एका सत्याचे जैत आणि ह्या मुखांतून शक्ती ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ವರವ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ವರವ अभिषेक हमारा बन्नी आत्मा रे हिडिदु बन्नी ಅಗ್ನಿಯ अभिषेक हमारा बन्नी Hallelujah, 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 hallelujah. मंगळाचे सुयागडे हांगासर जमलेले हरी एकल्याचेर तुझे पवित्र आत्म्याक धाड आमकां हरी एकल्याक तूं आपोण कशें तुवें मगदलेच्या मोरयेक सर्व दुश्ट शक्तींतले पयस केलें गुण केलें नवें जिवीत तिका दिलें हियना कांबळे यागडे मोगाच जेजू यागडे आमकां सुमेस तांचेर तुझे पवित्र आत्म्या सत्यान धाड आमच्या देहाची सर्व अस्वस्थता पिडा शिडा आमच्या रक्ता खणा आनी सर्व रितीच्या भयान थावन आमकां मेकळें कर आमकां तूं बक्षी आमकां नवें जिवीत दी आमकां तूं समाधान दी आमच्या कुटुंबाचेर यागडे आशिर्वाद घाल पवित्र आत्म्याचें सत्यान तूं आमकां आंबड आनी अशें आमचें जिवीत तूं नवें कर समाधानाचें कर मोगाचें बक्षणाचें बिडार आमकां कर आमच्या गांवाचेर गांवांतल्या हर एका मनशांचेर जाती धर्माच्या सर्व लोकांचेर तुजें आशिर्वाद घाल आमकां आमच्या सरकाराचेर अधिकाऱ्यांचेर आमकां हर एकल्या तुजें आशिर्वाद घाल आमकां तुज्या नव्या जिवितांत भर आमकां भलायकी दी समाधान दी संतोष दी तुज्या लागीं परत हे पवित्र आत्म्या आमचे देवोनी आमकां तूं सुटका नितळ कर म्हूण तुज्या लागीं परत ह्या आशिर्वादान आमकां भर जेजू आशीर्वाद आमी मागया जिवन जेजूचे आशीर्वाद आमकां सुडकां दिवं दी आमकां भलायकी दिवं दी समाधान दिवं दी आमच्या मतीक कुडीक काळजाक सुशेग दिवं दी आमच्या कुटुंबाक
कुटुंबाच्या हर एका साद्यांक जेजूचे आशीर्वाद दिवन दी म्हणून मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सवे आसो. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्तात म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पास्कांच्या काळार आतां आमी आसाव. जेजू खरोच जिवन जाला म्हणली बरी खबर हर एका दिसा आमी सुवार्तेंत वाचता, ती पाती येता आनी हेरांक परगडता. आयच्या सुवार्तेंत तशेंच आपोस्तलांच्या कृत्यांनी आमी पळयता तीच बरी खबर सोमिया जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची आनी ते प्रसारचे मिशनरी तांची. स्त्रियो जाल्यो सोमिया जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक साक्षी. ताणी ही खबर वांटली आनी तुका आनी म्हाका एक संदेश दिला. तोय जावन आसा आमी आयकल्ली बरी खबर सोमिया जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची खबर सोमेस्तांक वांटूंक आसा. केवळ क्रिस्तवांक मात न्ही, अक्रिस्तवांक मेळलेल्या हर एकल्याकी बरी खबर आमी दी जाय. आंज बडव्यांनी बरी खबर दिली जाल्यार आमकां दिवंक जायना गे, जाता दिवंक आमी प्रयत्न करया. आनी चडतेक विशय ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी प्रसंगांत आमी जाणा जावया. मनशापणाची अस्कत काय निमती आदारलेल्या सर चुकी आनी पातकांचे उडास काडन देवा लागचे बोगसणे आतां आमी मागया.
हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत घेवन सदां सांगवार मरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हण प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थोया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळे तुज्या शेळयांक उतरान चलोवंक आनी देखीन चलोवंक भगेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिलोय ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ले ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून सुदेवा लागीं म्हळें तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजू देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायेलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदलेले बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर देवदूतां लागीं तांणी अशें विचारलें भावानो तर आमी कितें करीचे
तो वळ पेद्रून तांकां जाप दिली, फाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बोगसाणे जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं. तो वळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणे मेळटलें, कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसावणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर सबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततींत तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचें उतार मांडून घेतलेल्यांक पवित्र स्थान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. देवाचें उतार हें. तबचे वडपकार. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जनेन भरल्या. सर्वेस्पराचे उतार करेस बरे, सगळी ताची कर्तव्यां विश्वासी पोगनाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जनेन भरल्या. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भया भक्ती असलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरव असलेल्यांचेर जतनेन धरता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुखळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जनेन भरल्या. उद्गारा उबे रावया. सर्वेस्परान केलो संतोष उल्हास आमी पावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ मरी फोंडा भायर रावन रडताली. रडत तिणें भागवून फोंडा भितर तीळण पळयतना धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेले तिणें देखले.
ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोमयाक ताणीं काडून व्हेला, ताका ताणीं खंय दवरला म्हण हांव नेणा. इतलें म्हणून ती पाटी घुंवतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेकून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मरिये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली, रब्बोनी, सुदैवाचे भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हण अर्थ. जेजू तिका सांगूंक लागलो, म्हाका तूं धरून रावं नाका, हांव येदोळ बापा सरशीं चोडोन वचोंक ना, पूण तूं तुज्या बाबा सरशीं वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव चोडोन वेतां म्हणून तांकां सांग. मागदलाचे मरियेन वचोन आपणे सोमयाक देखला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हणून सिसांक कळयलें. देवाचें उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणींनो, आंज बडव्यांचो एक सुंदर मेळ. तातूंत आसात ते एक जाण वर्ते आंज बडवे, गब्रियल, मिगेल आनी राफायल. आनी आमकां देवान दिल्यात हर एकल्याकी एक एक आमचो राखणो, तोय आंज. अशें आंज बडव्यांचो संवसार आमी आज पळोवया. आंज बडव्यांनी सबार बरीं कामां केल्यांत. सुवार्थेंत हांगा थंयसर पळयल्यार आमी आंज संवसारी प्रवेश जावचे आमकां दिसतात. आंजान येवन बेतसादाच्या तोळ्यांत उदक घालयलें जाल्यार आनी ताच्या उपरांत पयलो कोण त्या उदकान देंवता तो गूण जातलो, बरी खबर. आनी ही बरी खबर मस्तू जाणांक बरी करूंक शकली. राफायल महादूत, तोय एक महा आंज बडवो. राफायल न्हय, गब्रियल. ताणें सबार फावटी बरी खबर हाडली आमी जाणाव. मरियेक बरी खबर हाडून आयलो. नमान मरिये कृपेन बरयल्लें, सोमी तुजें सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव. कितली अपुरबायेचीं उतरां. केदळां आंज बडवे येता तेदळां थंयसर बरेपण आसाच, बरी खबर हाडून येताच. परत आमी पळयता तोच बडवो, गाब्रियल बडवो परत येवन संदेश दिता झुजेक, मरियेक सोडिनाका. कितें तिचें थंय जालां तें पवित्र आत्म्या थंय वरवीं जालां, त्या देखून मरियेक तुज्या घरा व्हरूंक भियेनाका. परत आमी पळयता बेतलेहेमांत घे बाळकाक आनी पलायन कर इजिप्ताक. आनी एक बरी खबरच, कश्टांची खबर. कश्ट मस्त आसलीत पूण बाळकाचो जीव उरता. अशें आंज बडवे थेदळां मनशाच्या जिविताच्या चरित्रेंत प्रवेश जावचें आनी बरी खबर दिवची. आनी आज आमी पळयता दोग जाण बडवे सोमया जेजूची कूड दवरलेल्या त्या जाग्यार बसून आसात. खंय बसल्यात म्हणून सांगलां, एकलो ताच्या माथ्या कडेन आनी एकलो ताच्या पांया कडेन. माथ्या कडेन आनी पांया कडेन बसचें जाल्यार ताची कूड राखचे बरें ते बसल्यात, पूण ताची कूड ना.
थंयसर ते बसल्यात पूण थंय कूड ना. एक संदेश, बरो संदेश दिवंक देवान तांकां धाडला. आनी ह्यो दोगी आनी ह्यो तेगी स्त्रियो थंयसर गेल्ल्यो. तातूंत मग्दलाचे मरी तिके सोमयाक चड लागशिल्ली ती जावन आसली. तीच लाजराची भयण मरी, तीच मरी मग्दलेन खोटेपणान बुडलेली म्हूण सांगलेलें. तिचे धांवन आसलें 7 देंवसार धांवडायिल्लें आनी तिका बऱ्या जिविताक वाट करून दिल्ली. जेजूची लागशिल्ली, जेजूची मोग करतली स्त्री. त्या देखून दुसऱ्या दिसा सकाळींच ती फोंडा कडेन गेली. कित्या खातीर गेली? जेजूक जुदेवांच्या दस्तुरे प्रमाणे मातयेक लावंक ना. जुदेवांच्या दस्तुरे प्रमाणे मातयेक लावचें म्हळ्यार ताची कूड नितळ करी जाय. कोणें करची? तांणी व्हरून ती भितर दवरून शिळा लोळयल्या. व्हडली शिळा ती काडूंक आमच्यान जायना. पूण जाल्यार प्रयत्न करया म्हणून ती थंयसर गेल्ली. हेर दोगां स्त्रियांक घेवन गेल्ली आनी जुदेवाच्या दस्तुरे प्रमाणे देवादीन जाल्ल्या व्यक्तीक निकेपितना ताची कूड सुगंध द्रव्यानी माकूंक आसली. मग्दलाच्या मरयेन एक फावटी ती माकिल्ली उडास आसा. ताच्या पांयांक तेल वतून, सुगंध द्रव्य वतून आपल्या केसांत पुसल्लें. पूण आज ती परत आयल्या ह्याच जेजूक माकूंक. पूण थंयसर येतना घडलां दुसरेंच. फोंड उक्तो आसा, जेजू ना, पूण 2 जाण आंज बडवे. हे आंज बडवे तिका बरी खबर दिवंक थंयसर आयल्यात. कोणाक सोदताय म्हणून पयलें थंय आंज बडवे विचारतात, कित्याक तुमी रडतात आनी कोणाक सोदतात? ती म्हणटा, आमी सोदता जेजू. ताका हांगा निकेपिला. तो हांगासर ना, तो जिवंत जाला. बरी खबर त्या आंज बडव्यांनी परगटली. तितलें आयकून ती गुवली आनी धांवली. तांकां म्हळ्यार कितें करचें म्हूण समजोंक ना. एका कुशीन भिरांत मनशाची कूड ना, दुसऱ्या कुशीन आनी एक संदेश पुनर्जीवन जाला. अर्थ कितें म्हणून तांकां कळीत जायना. कित्याक पयलें कोणूच एक मनीस पुनर्जीवन जाल्लो म्हणून ना. हें चरित्राचें पयलें घडा पुनर्जीवनपणाचें. त्या देखून तांकां तें समजोंक ना. आनी मुखार येतना एकलो व्यक्ती माली म्हूण चिंतून तिणें कांय ताच्या तोंडाक पळोवना कोणना. सकयल पळोवनूच कांय उलयली जाय जाय आनी तोंडाक पळयलें तोंड कळचें ना. कित्याक तिणें लास्ट जेजू मरच्या पयलेलें देखलेलें तोंड तेंच तिच्या मतींत आसा. विद्रूप तें जाल्लें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. घामान तें बुडलेलें रक्ताचो घम, माथ्याचेर कांट्याचो मुकुट, विद्रूप जाल्लें मुखामळ तें पळयतना तिच्या मतीक तो जेजू म्हणलें वचोंकूच ना. बाये, कोणाक सोदताय? कित्याक रडताय? तेचे मतूच दुसऱ्या कडेन आसा. पूण माली म्हूण चिंतून ताका तांणी तुमी खाण मेलाय जाल्यार खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेता. पळया ती उरबा. आनी इतल्यार जेजू म्हणटा रब्बोनी. जेजू म्हणटा मरिये. तिचें नांव आपयता, मरिये. तें नांव ताच्या जिवितांत जिवंत आसतना मस्त फावटी ताणें आपयिल्लें. तो ताळो तिच्या कानांत पडटनाच तो जेजू म्हूण तिका कळीत जालें. कित्याक त्या ताळ्यांत मधुरता आसली. त्या ताळ्यांत जन्मिन्नेस म्हणटात तें आसलें. आनी एकच फावटी तिच्या तोंडांतल्यान आयलीं ती उतरां. पयले येवच्या भाशेनच रब्बोनी, जुदेवांच्या भाशेचीं उतरां. तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ जाता. आनी तसलीं उतरां तेजे जावन वायट सरलीं. तिका
आनी सोम्याच्या पुनर्जिवनपणा विशीं सांगचें गरज ना. तिका सक्कडी स्पश्ट समजलें. आनी आतां जेजून आदेश दिलो. आदेश कितें? तूं म्हाका दर रावा नाका. हांव तुज्या बापा लागीं आनी म्हज्या बापा लागीं वेतां. तुज्या देवा लागीं आनी म्हज्या देवा लागीं वेतां. आनी ही बरी खबर तुवें सिसांक, म्हज्या सिसांक दी जाय आनी गालिलेयांत हांव तांकां मेळटा म्हूण सांगत जाय. वो अपूर्वचो संदेश जेजून बडव्यान दिल्लो संदेशच जेजूनी तिका दिलो आनी ती थंय धांवन मुखार गेली. हे गाय बायल मनशां मुखार गेली. ताणी जिवन जेजूक देखिल्लें तें जिवन जेजूक देखिल्लें तें दृश्य काणयोन ती गेली आनी आपोस्तलांक वचोन सांगलें. आपोस्तल बायल मनशाच्यो काणयो म्हूण चिंतूंक पडले. कित्याक म्हळ्यार पुनर्जिवनपण म्हळ्यार कितें म्हूण तांकां समजोंक नातलें. पूण जेजून एक मिसांव तांकां दिलें. आंजबडव्यांनी एक मिसांव तांकां दिल्लें. तें जावन आसा, वचा आनी बरी खबर परगट करा. तांणी वचोन ती परगटली पयले सिसांक परगटली. आनी सिसांनी दुबावल्यार तें मागीर कितें केल्लें म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां कळटा. धर्मदुतांच्या कृत्या पुस्तकांतले विंचलेलें वाचप आज आमकां सांगता. पेद्रो पयले पातयेवन येवनातलो पेद्रो पुनर्जिवनपणान आतां पाती येता आनी वचोन प्रसंग करता. कोणाक प्रसंग करता? जुदेवांक आनी जेरुजलेमाच्या निवास्यांक प्रसंग करता. तें दृश्य आयच्या पयल्या वाचपान आमकां दिसता. आनी तो कितें म्हणटा? तुमी तुमच्या पैकी हांगा आसलेल्या सवारांनी जेजूक निराकरसिल्लें. निरापरेदी आसल्यार ताका कुर्साचें मरण ताका दिल्लें आनी तो जेजू जिवन जाला, परत उठला. ह्या संवसारी आसतना अजापां केल्लो जेजू, ह्या संवसारी आसतना बरेपण केल्लो जेजू, ह्या संवसार आसतना अभिवृद्धी केल्लो जेजू, बरी सुवार्ता वांटलो जेजू, ताका तुमी तुमच्या मलगाड्यांनी तुमच्या कुटुंबाच्यांनी जिवेशें मारलेलें पळया, तोच जेजू जिवन जाला. तितल्या धैर्यान तो सांगता. आनी थंयसर आसलेले थोडे जेजूक पाती येवचे म्हणले, तर आतां आमी कितें करी जाय? तो जिवन जाला आनी आमी ताका जिवशी मारलो, आमी आतां कितें करी जाय? आनी त्या आदेकून पेद्रो म्हणटा, तर आतां तुमी पातक रडा. ताका जिवशी मारला न्ही, दुसरें कांय करूंक जायना. तुमचें पातक रडा आनी पवित्र स्नान घेया. आनी त्या पवित्र पुस्तक सांगता, आयचे पयलें वाचप, त्या एकाच दिसा 3000 लोक पातक तांणी ते रडले आनी तांणी पवित्र स्नान घेतलो. अशें क्रिस्तांवपण वाडलें आनी चडलें. खंयसर पेद्रो गेलो थंय लोक हरिहरीनी रास पडटलो. आयकूंक ताची बळादीक उतरां, आयकूंक ताची सुवार्ता, भोगूंक ताची अजापां. आनी हे भोगलेले ते परिवर्तन जातालें आनी क्रिस्तांव जाताले. हें आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां कळीत केलां. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा मेळचो आमकां संदेश एक. आंज बडव्यांनी तांच्या जिवितांत बरी खबर हेरांक दिली. मेळ्ळेल्यांक सगळ्यांक बरी खबर दिली. बरी खबर तांणी दिली ह्या तेगा स्त्रियांक. जेजू क्रिस्तान, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्तान आपूण जिवन जाला म्हणली बरी खबर दिली त्या स्त्रियांक. तांणी व्हरून ही बरी खबर वांटली आपोस्तलांक. आपोस्तलांनी गल्ल्या गल्ल्यांनी वचोन, देशांनी वचोन, विदेशांनी वचोन ही बरी खबर वांटली आनी बरे संदेशकार ते जाले आनी क्रिस्तांवपण वाडलें आनी चडलें. इट इज नॉट अरिथमॅटीक प्रोग्रेशन, इट इज जॉमेट्रीक प्रोग्रेशन. अरिथमॅटीक प्रोग्रेशन म्हळ्यार लेक्कांत आमी म्हणटा 2 ಕೂಡಿಸು 2 4, 4 ಕೂಡಿಸು 2 6, 6 ಕೂಡಿಸು 2 8. अरिथमॅटीक प्रोग्रेशन तशें वाडल्ली न्हय. जॉमेट्रीक प्रोग्रेशन 2 ಗುಣಿಸು 2 4, 4 ಗುಣಿಸು 4 16, 16 ಗುಣಿಸು 16 256 अशें वाडूनच गेली. एकदम ती वाडली म्हणून सुवार्ता आमकां
वयले बार कळीत करता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हांवें कितें करी जाय ताणीं विचारलें, तर आमी कितें करी जाय? आतां आमचे सर्ती सोमया लागीं विचारूंक, तर हांवें कितें करी जाय? तूं पुनर्जीवन जालां हांव जाणा, म्हज्या पातका निमती तुका हांवें नेगार केल्लें म्हूण हांव जाणा, तुका जीवशी मारूंक हांवें कारण म्हूण हांव जाणा, म्हजें खोटेपण कारण म्हूण हांव जाणा, तर आतां हांवें कितें करी जाय? तोच संदेश 2025 वर्सां आदीं सोमयान दिल्लो, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून दिल्लो, आज तो आमकांय दिता. पातक रडा, नव्यान पवित्र स्नान घेया, सुवार्ता परगटया, हेरांक बरी खबर वांटा. इतलें केल्यार वस्तू पुरो. आमी नवे जाता, हेरांकी नवे करता. असले नवे पसांव वांटूंक आमी आमकांच आजच तयार करया. आमेन. तुका आडूनया मुंडो आनी वान बापा सर्गीच्या स्मिकक पवित्रम्या काडू बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या किरकोळकाय सामोरा ओपन दी नाव मोगा आमची लाग मोठ्ठा सुफोल कर मोल मागता आमची लाग मोठ्ठा सुफोल कर मोल मागता तुमच्या तुका आडूनया मुंडो आनी वाल बापा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्रत्म्याक धाडू बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या. म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या तंत्र बलिदान आपल्या मनाने सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उगडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपणान तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन सासणाचे सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासोया. होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पौल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिबेत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान वाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरे आमी तुजी स्तुती गायता. Sergami som sara
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिवन दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनः जीवन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बगीवन बापा, पीटर पॉल सल्डन आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाच्यो माय संगाती सांजुजे तिचो पोती भगेंद्रदूता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी समेस्तां सांगाता म्हणया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज मुखार येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां काळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्र एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुझ्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या असणार. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळं आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जीवन जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. भोव मोकळा बापा, सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो. ह्या कलत्या उंड्या आनी दाखोवयनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार खुणांनी न्हय पूण तुकाच रूप रूप बघून आमकां मेळ्ळ अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार.
प्रार्थुया सर्गींच्या बापा मागीर जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आमकां सर्वांक एक वर्तेन देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पसत आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र येवकारिस्त तसो मोग केल्ल्या परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार्थां दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळू एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मोन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां आमकां मेळ्ळेल्या सरूपकारांक अर्घां दिवया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत तशेंच आमच्या कुटुंबाक जायतें बरेंपण जालां सांजो आमकां दुसऱ्या मुखांत्र बरें जिवीत समाधान संतोष भलायकी दिसपडतो ग्रास हे सर्व वायट विघ्नांतल्यान वरांतले अवघडांतल्यान ताणें आमकां निवारला ह्या सर्वा खातीर देवाक अर्घां दिवया 14 वर्सां उपरांत हांगासर मागून एका जोड्याक भुरगें जाल्ल्याक ती अर्घां दितात एकल्या बरें काम मेळिल्ल्याक अर्घां दितात एकल्या बाळंतेर बऱ्यान जाल्ल्याक अर्घां दितात उबे रावया प्रार्थुया भोवकां कोडदारा बापा मागीर जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी तुज्या विनोदीन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिता तुजी देवी काकूळट आमी वर्णिता ताजे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग आनी ताजी गूण करची सकत तुवें आमकां फोव केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे परी बागीवनपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं संजो आमकां दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या विनंती कर हे बागीवन जो आमकां दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याचे सत्यान भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत पडसळ्ळी देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारखे जिणी जियो आमकां कुमो कर तुजी बागीवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जाव आमी सदांच कुर्सयल्या जेजू दई आमची देश तुबारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन आमची सर्व मागणी व्हडा भावार्थान ह्या घडये पात्रोन संता मुखान जेजूक भेटोवन दिवया जे कितें आमी भावार्थान मागता देव आमकां दिता 12 जाणांक बरें काम मेळच्याक 4 जाणांक बरी सैरीक फावो जावच्या 2 कामाची बेदरती मेळच्याक 3 कुटुंबान समाधान रुता करच्या 2 तांचे दुखी गूण जावच्या पाडदूख पेंकाडदूख गूण जावच्या एका भुरग्याची भलायकी बरी जावच्या एका भुरग्यान हट सोडूंक एकल्याची BP आनी शुगर नॉर्मल जावच्या तोटांत आसचे मनशातींचे उपाद्र हाचे तान सुटका मेळच्या बँक लोन सेटल जावन म्हयन्याच्या अखेरीक ताचे पेपर्स मेळच्या एकल्याचो जागो विकून वचूंक सहकार मेळच्या घरोकल बऱ्या रितीन जावंक आनी घराक काडलेलें रीण फारीक जावंक 2 कटारान बरें काम मेळच्या 5 जाणांक बरी भलायकी मेळच्या 2 पांयांची दुगूण जावंच्या जागो बऱ्या मोला विकून वेच्या भावान भयणी कडेन मोगान रावच्या उलोवच्या एग्रीगोल्डांतले पयशे बेगीन फाटीं मेळच्या 4 काजरी जोड्यां भुरग्यांचें देणें फावो जावच्या भुरग्याचे
जाग्याचे रेकॉर्ड सारके जावंक आनी नांवार जावंक, भुरग्याचो दोळो दूख सारको जावन बरी भलायकी मेळच्या, एका दादल्याची हरनियाची पिडा गूण जावं, एका कुटुंबाक नवी गाडी काणयो आनी कुटुंबाचेर बेसांवां लाभच्या, चिरक्या बरी भलायकी मेळच्या, एकल्याचें अल्सर आनी एलर्जी कोंकली गूण जावच्या, चिरक्याक बरी भलायकी आनी बरें शिकोवंक गिन्यान मोत फावो जावच्या, चिरक्या बरी सैरीक आनी सर्व अस्कत केन्ना सुटका मेळच्या, एकल्याची रीण फारीक जावच्या, बरें बड्याचें कुटुंब मेळच्या, एकल्याचो बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवं, ताच्या पाठीचो कर्ण आनी हेर सर्व पिडा गूण जावच्या, ताच्या कामाचे पयशे ताका फाटीं मेळच्या, एका स्त्रीयेक फाल्यां स्कॅनिंग आसा तिचो रिपोर्ट नेगेटीव येवच्या, एकल्याक ब्लड कॅन्सर आसा आनी हेर सर्व पिडेतावन ताका संपूर्ण मुक्त करच्याक जेजू लागीं पात्रून सांता मुखांतर मागया. तूं आमकां पाव येवकरिस्तोचो आमकां कोरोमोक शिकय आनी मुरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी, जेकी एक दीस मुरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजन तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकडू आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन भरलेले ईश्वर तुजे सांगात आश्रय आमी तर तुमचो देव आनी सदैव फॉर जगसीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसोच आनी सदां सर्वता आमेन. सोम्याचे नावे आमचो आधार, ताणे रचला स्वर्ग आनी संवसार, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक, कश्टांत दुखांत आनी अडचण्यांत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरें तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुज्या परचेन भोगूंक आनी भवार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी, कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता, तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. आमेन. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेंच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदां काल देवो. आता आमचे पुणशत डिरेक्टर मनाचे वाती वणतले. निश्मा पिरेरा जल्मा दिसा पंपे पयलो वडो बाकी जल्मा दीस ताका आमी मागता. स्टॅनी डिसोजर गांजान सा जुवा वडो, रूपा लोबो नित्यादर वडो, मॅक्सिम डिकुन्ना बळोक जेजू वडो,
पीटर डी अल्मेडा संबोस्त्या वडो, एस्टेल मेरी पिंटो फातिमा दुसरो वडो, शमीन रोशन सल्ढाना तांच्या लग्नाच्या वार्षिक संदर्भार उर्वा तांकां आमी शुभाशय पाठयता. फ्लोरिन डिसोजा जेजूच्या पवित्र काळजा वडो, बेन्सन लॉयोला मोरस लुत्स वडो, रॉस्टन डिसोजा मुंबई, स्टॅनविल डिसोजा फेरार, म्युरिल रेबेल्लो बेंगलूर, प्रवीण मेलिटा मेंडोन्सा पेजार मुर्दोम दिल्ल्या देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी तशेंच पाद्रोन संतांची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. म्हाका न्हू तुमकां समेस्तांक येद्या व्हड्या संख्यान हजर जाल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा हांव. शांतीचो दूत आमचो, भाग्यवान तुवा पाव दुसरो, दैवीक आपुलकीचो भक्त तो, भाग्यवान तुवा पाव आमचो. वखसाण्याचो शांतीचो दूत आमचो, भाग्यवान तुवा पाव दुसरो, दैवीक आपुलकीचो भक्त तो, भाग्यवान तुवा पाव आमचो. नमन नमन तुका, नमन नमन तुका, दैवीक भक्ता आमच्या सांता शांतीच्या दोरा. नमन नमन तुका, नमन नमन तुका, दैवीक भक्ता आमच्या सांता शांतीच्या दोरा. Sewa tu super zel, patlada Kristaco tumbalbo, povica beso rai kubo, magibon suwang paudutro. Ranji sandal mok sewa tu super zel, patlada Kristaco tumbalbo, povica beso rai kubo, magibon suwang paudutro. Naman naman tuka, naman naman tuka, दैवीक भक्ता आमच्या सांता शांतीच्या दोरा. नमन नमन तुका, नमन नमन तुका, दैवीक भक्ता आमच्या सांता शांतीच्या दोरा. योगाल कथा सोवे आमकां बरे आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवान जुवान पावल दुसऱ्या भाग्यवान कुस्त्याच्या कुरवेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.